नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम यू आपण ते विथ सचिन. आणि ह्या विकाक ह्या आठवड्याक आमी गेल्ले गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स केपें हांगासर. येस, सरकारी महाविद्यालय आर्ट्स, सरकारी महाविद्यालय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान ह्या कॉलेजीन. ओके, ह्या महाविद्यालयान आमकां जायत्यो गोष्टी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आणि ह्या आठवड्याक 16 जानेवारीक आमी मनयलो गोंय अस्मिताय दीस. येस, ओपिनियन पोल डे. आणि तुम्ही अख्ख्या गोंयान सद्या पेपराचेर वाचता जावं खंयसरूच चडशे कडेन तुमकां वाचूंक मेळटा आसतलें, पळोवपाक मेळटा आसतलें गोंय कशें तापलां ते ओपिनियन पोल डेच्या विशयाचेर. बट कांय क्वेश्चन्स आमी ह्याच रिलेटेड विचारले आमच्या स्टुडंट्सांक. अँड तांचे कडल्यान तांकां कितली म्हायती आसा ऑफ ओपिनियन पोल अस्मिताय दिसा बद्दल हे बीन जाणून घेतले. सरकारी महाविद्यालय केपें हांगासर जायती मजा मस्ती आयली. अँड येस, वी सल्यूट टू दोज पीपल जांच्यांनी आमच्या गोंयची अस्मिताय दवरपा खातीर वोट केले. अँड आयज आमकां जे गोंय पळोवपाक मेळटा आणि एक स्वतंत्र गोंयान आमकां वावुरपाक मेळटा ते आयज त्याच लोकांक खातीर आणि तांच्या खातीर आयचो हो प्रोग्राम डेडिकेटेड आसा. येस, अँड विल स्टार्ट विथ टुडेज प्रोग्राम इन गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हांगासर. नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक वन्स अगेन. हांव आयला GCQ म्हळ्यार गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हांगासर. आणि खूब मजा मस्ती जावपाची आसा. खुबशे क्वेश्चन, खुबशे आन्सर्स. बट कितें आन्सर्स मेळपाक शकता आमच्या ह्या भुरग्यां कडल्यान. वी हॅव सम स्टुडंट विथ अस. तुमचें नांव? निकिता देसाई. पूजा अविनाश. निकिता पूजा अविनाश. सो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आन्सर्स दो. एकूच रूल आसा, एकामेकाक हेल्प करप ना, एकामेकाक आन्सर्स सांगप ना. इंडिविज्युअल प्रायज आसा, येता जाल्यार येता, प्रॉम्प्ट करप ना. गॅस करपाक शकता, आन्सर करेक्ट असेल येस तुमकां प्रायज मेळपाक शकता. सो विल स्टार्ट. जर प्रॉम्प्ट कोण करता किंवा हेल्प करता नेक्स्ट क्वेश्चन ताका येतलो. फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ह्या म्हयन्यान आमी एक दीस मनयता गोंयच्या बद्दल, गोवा खातीर. तो दीस खंयचो खबर आसा? 26 ह्या म्हयन्याक. खबर ना. ओके, तुमी अस्मिताय दीस म्हणून आयकला? ओपिनियन पोल डे ऐकला? हां ओपिनियन पोल डे. ना. तुमकां ओपिनियन पोल म्हळ्यार कितें तें खबर आसा? 16 Jan. December. Goa Liberation Day. Army First Day. Army. वनमहोत्सव डे. Opinion poll 16 Jan याद आसा म्हाका मातशी. Year? 1957 or something. In January we are celebrating one day for Goa, not a national day. The Goans are celebrating that day in January. Besides 26 January we are celebrating in Goa also in other parts of India. But in Goa we are celebrating a certain day. Which is that day and what it is? खबर ना. Sorry, खबर ना. Don't know. Three King Festival. Three Kings we celebrate करता but त्या प्रमाणाचेर करिना. All Goans are celebrate. Let me think at least. No guess. युवा महोत्सव. कसलो आन्सर. डेफिनेटली तू सेलिब्रेट करता आसतली युवा महोत्सव. अस्मिताय दीस ऐकला कोणी केन्ना? अस्मिताय दीस. ओपिनियन पोल आयकला. ओपिनियन पोल इलेक्शन्स ते ओपनिंग पोल ते इलेक्शन्स तेजे फूल गोवन्साचे एक ओपिनियन घेतलेले आशिल्ले. मे बी अबाउट समथींग पॉलिटिकल समथींग रिलेटेड और नॅशनल इश्यू फॉर अ गोवन. It's almost related to the elections and all. I don't know exactly. Even celebrated. God knows, I don't know. It's called अस्मिताय दीस. म्हणजे गोयची अस्मिता दी. No idea. Might be Goan people are satisfied with the government or to decide the future of Goa, Daman and Diu. We'll start from JS. पहिलो क्वेश्चन. ह्या म्हयन्यान इन जानेवारी एवरी इयर आमी एक दीस मनयता गोंयच्या खातीर. बिसायड्स 26 जानेवारी आमी नेशन वायडूय मनयता. आमच्या गोंयचो एक असो दीस आसा ह्या म्हयन्यानूच मनयता. खंयचो दीस?
समथींग 2 पानां आनी अशें कितें तरी आसता तें. नो आयडिया. वोटिंग जालो त्याचा गोवा स्ट्रीट फुडा लागून स्टेट्यूट केन्ना जाले? 1961 19 डिसेंबर जाला कितें जालें? गोवा लिबरेशन मेळ्ळें लिबरेट जालें. आमगे कोंकणी म्हणून मागोन गेल्ले कोंकणी महाराष्ट्रा सेपरेट करपाक इलेक्शन जाल्लें 2 पानां आनी 1 फूल गुलाब सो तें इलेक्शन जाल्लें. गोंया इमर्ज करपा सोदताले महाराष्ट्रा ताका लागून महाराष्ट्रा आनी गोंया भितर हें जालें इलेक्शन. 16 January. Vivekananda something. I know on 6th of January there's Three Kings feast. 18 January. Sorry. Yes, you are must. खबर आसा गो? न्यू इयर न्यू इयर आख्ख्या वर्ल्डान सेलिब्रेट करता आनी कितें? म्हाका खबर ना. इतलें टेन्शन घेवन तेणी नांव म्हळां. खबर आसा गो? 6 January 3 Kings. संक्रांती. खबर ना. अस्मिताय दीस. सॉल्टारी. येस 16 January अस्मिताय दीस आमी सेलिब्रेट करता. 16 January अस्मिता. अस्मिताय दीस. बायले नांव अस्मिता. बायले नांव अस्मिता म्हणटा म्हणून कितें दिसता तुमकां? बायलेचें नांव आसता. ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपिनियन पोल डे. वॉट इज ओपिनियन पोल? आपणागे ओन ओपिनियन बी सांगपाचें तें लायक आमकां कितें बरें दिसता तें. गोवा आनी महाराष्ट्रा भितर एक वॉर आशिल्लें मिन्स खंयची लँग्वेज इम्प्लिमेंट करपाची सो तेन्ना ओपिनियन पोलान डिसायड केल्लें की गोवान कोंकणी लँग्वेज आमी घेतली सिलेक्ट करतली म्हणून. Every citizen have right to vote. I don't know. Opinion एक पोल लांब. ग्रेट. चांगलें. कितें करपाक मेळटा स्टंट करपाक मेळटा डान्स करपाक मेळटा. ताका ओपिनियन पोल म्हणटा. खबर ना. Goa and Maharashtra merge something. Whether to take Goa and Maharashtra. Actually Goa and Maharashtra merge करपा सोदतालीं तेन्ना लोकां कडेन पोल कंडक्ट केल्लो सो दॅट इज ओपिनियन पोल. खंयच्या वर्सा जाल्लो खबर आसा ओपिनियन पोल? ना तेन्ना पासून कितें जालो तें ओपिनियन डे. ना ना 18 जून 1900 समथींग तशें कितें तरी त्या खातीर त्या लेसनान आशिल्लें तें. 1985 or 3 something. 85. 1996. 96. 90. भाग घेतिल्लो. खंयच्या वर्सा रे जाल्लो अस्मिताय दीस आमी मनयता तो ओपिनियन पोल ताका म्हणटा. खंयच्या वर्सा जाल्लो? 1967. इंडियेचो रक्षा मंत्री कोण गो? मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर. मनोहर. डिफेन्स मिनिस्टर. डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोण गो? Actually म्हाका दुगडास ना सद्या बट आय एम पॉलिटिकल स्टुडंट. आय एम जस्ट कन्फ्यूज. आय एम नॉट अ पॉलिटिकल स्टुडंट. प्रणब मुखर्जी मे बी आई डोंट नो प्रॉपरली. प्रणब मुखर्जी. डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आय थिंक पर्रीकर मनोहर. सॉरी. प्रणब मुखर्जी. निर्मला सीताराम. मनोहर पर्रीकर. आतांची खबर ना. डिफेन्स मिनिस्टर कोण गो? बलदेव सिंग.
बलदेव निर्मला सीतारामन. बलदेव सिंग कोण गो? बाहुबली बीन कोण येऊंक ना मगो? सोडूराव नाव येत ना तुझ्या. सॉरी आय फॉगॉट द नेम. वुमन ना Lady, I know. आय डोंट नो. श्रुती राणी. बरें सांग तूं सांग. Better you go to him. पर्रीकर वॉज बॅक टू गोवा नो आताचा. म्हाका खबर ना, I don't know. सायड निर्मला सीताराम. कोण रे? निर्मला सीतारामन, डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. निर्मला सीतारामन. मनोहर पर्रीकर. मनोहर पारेकर. मनोहर पर्रीकर. गोंयचो सीएम कोण गो राव? गोंयचो सीएम पार्सेकर दिसता म्हाका. पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर. गोंयचो सीएम कोण? मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर. रक्षा मंत्री कोण रे? रक्षा मंत्री होऊन ना. सीएम मनोहर पर्रीकर. गोंयचो सीएम कोण गो? नरेंद्र मोदी. गोंयची आणि कर्नाटकाची कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा. ऐकलं आसतलें पेपरार पयलां, न्यूज बीन पयलां आसतलें एका कारणा खातीर. खंयचें कारण गो? म्हादेई रिवर. ते वॉटर आसा पळय ते कॅमिकली मिक्स्ड आसा तांकां. म्हाका कांय आयडिया ना. I don't know. रिवर कावेरी. देव जाणा. रिवर मादाई रिवर उदका लागून वॉटर रिसोर्सीस. खंयचें उदक? खंयची रिवर? रिवर खंयची तरी ती ड्रिंकींग वॉटरा यूज करपाक काय इरिगेशन तेंचे हें जाल्या. प्युअर मादाई. बिकॉज ऑफ वॉटर आय थिंक. मादाई रिवर. मादाई रिवर. मादाई रिवर बिकॉज ऑफ इश्यूज आमी गोवा फूल सोडून दिता आनी तांकां कर्नाटकान तो पिवपाक उदक ना सो ते डॅम बांदून घेता म्हणटा जे आमचे वेस्ट जाता उदका गोंयान तेजे खातीर. उदक वेस्ट जाता म्हळ्यार आमचे डायरेक्ट हांगा वता न्ही सी वता आमी जितले यूज करून सोडटा जितले ते सीन वता परत समुद्रान वता सो ते म्हणटा ते उदक आमी यूज करता कर्नाटका म्हणटा बट गोवा म्हणटा आमकां आनी रिवर्स आसा ज्यो आमी डिवायड करून सोडल्या त्या एक मेन रिवराचेर सो आमी दिवपाक शकना सो ते इश्यू चलता. मादाई रिवर. सेम द वॉटर इश्यूज. बेसिकली कित्या खातीर? खंयच्या गोष्टी खातीर? बिकॉज ऑफ दॅट रिवर मादे ऑर समथींग. Same thing, water issues. I don't know. Only I know that it's a water issue. Yesterday, teacher was talking about it, so I just. The same thing that Goa and Karnataka they are having a fight because of that water supply or something. तशें मादाई रिवराक लागून. सेम मादाई रिवर. So Karnataka people, the government is. So I heard about it. Na exact. सेम मादाई रिवर. जावं ना काय आतां जातलें काय ना चड खबर ना मागीर. मादाई वॉटर डिस्प्यूट. Because of Madhavi river. Madhavi. To give Karnataka or not, it's Madai rivers. गोंयची आणि महाराष्ट्र कर्नाटकाची सध्या झगडी चालू आसा कित्या खातीर गो खबर आसा? का लागून मादय नाही मादाई रिवर उदक कर्नाटका दिता मागीर तेका लागून झगडी तेंगे निर्माण जाला. आमगे गोंयकार म्हणटा उदक कर्नाटका दिवपा नाका पूण अशें जावपाक शकना. थंयचो तो मनोहर पर्रीकर आपल्या जाय तसो वागता आपल्या बिझनेस. मादय रिवर ती गोवा आनी कर्नाटका शेअर जाता तेका लागून तेंका गोंयच्या लोकांक कर्नाटकाक उदक दिवपा नाका.
हू इज द आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर फॉर गोवा? गोविंद समथिंग लाईक गोविंद गावडे. गोविंद रावणे. फ्रॉम MGP पार्टी. इवन आय डोंट नो. परिकार, मनोहरभाई परिकार. कोणा खबर ना, म्हाकाय खबर ना. चल मुखार तूं. दुसरो विचार क्वेश्चन. आनी कितें विचार? तुमकां खबर आसा जाल्यार सांगा न्हू आमकां. सांगतलो तो मातसो. आतां सांगा. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर फॉर गोवा. खबर ना. खबर ना. खबर ना. गोविंद गावडे. Anything about Goa? गोविंद because I गावडे. डोंट नो. सॉरी डोंट नो. खबर ना. गोविंद गावडे. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर कोण? कोणा कितें 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 तें? आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ गोवा. कल्चर मिनिस्टर. कल्चर मिनिस्टर. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर फॉर गोवा. I don't know. नेक्स्ट क्वेश्चन. आय विल शो यू वन पिक्चर. म्हाका तो आयडेंटिफाय कर आनी सांग कोण तो. ओके. हां. सॉरी नो आयडिया. प्रताप सिंग राणे. या राणे. प्रताप सिंग. No, I don't know. नेवर सीन इन. ना. तू खंय रावता गो? हांव आय थिंक फोंटेमोर. पंढरपूर. फोंटेमोर सावड्डे. सावड्डे. विच कॉन्स्टिट्युएन्सी? Obviously. ऑब्वियसली विच. I don't know anything about. Okay, fine. नो गॅस. दिगंबर कामत. खबर ना कोण तो. प्रताप सिंग राणे. प्रताप सिंग राणे. प्रताप सिंग राणे. खबर ना. केची वयल्यान नांव राणी. ना राणे प्रताप. गांधीजी ब्रदर्स. नो. गोवा राणे. प्रताप सिंग राणे. Arun Jaitley like. Look like Arun Jaitley. I don't know. कोण? कोण हो? कोण? तू सांग आता. कोण? आम्ही म्हणून कोण तो? कोण गो? ते विचार. तेका विचारता हो, पण तू सांग. प्रताप सिंग राणे. कोण तो? काँग्रेस मिनिस्टर. राणे. प्रताप सिंग राणे. प्रताप सिंग राणे. खबर ना. कोणा पाय? प्रताप सिंग राणे. MLA ऑपोजिट. कोण आशिल्ली? ऑपोजिट पार्टी लिडर आशिल्ली. ऑपोजिशन लिडर. So he was the ex-opposition leader, Mr. Pratap Singh Rane. प्रताप सिंग राणे. आमच्या गोयची गव्हर्नर कोण? मृदुला सिन्हा. व्हेरी गुड. आमची गव्हर्नर कोण गोयचे? सॉरी डोंट नो. मृदुला. नो गॅस. तशी लेडी आहे. मृदुला सिन्हा. आमच्या बरोबर एकटो स्टुडंट हांगासर ताणें खरेंच बरी आन्सर्स दिले. एक अस्मिताय दीस सोडलो जाल्यार
This belongs to you. Congratulations. What's your name? शिवराज वापारी. शिवराज बाब खरंच खूप सुंदर अशे आन्सर्स दिले तेणे आनी ताका एक मेन प्रायज मेळटा पयली मावशे खातीर. ओके, हे प्रायज तुज्या खातीर फ्रॉम नेस्ले इंडिया लिमिटेड अ स्पेशल डिझायन फूड आर्टिस्ट उत्तम कुमार हाजे कडल्यान डिझायन केल्ले एक प्रायज स्पॉन्सर्ड बाय नेस्ले इंडिया लिमिटेड आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक यू व्हेरी मच. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Who is the Chief Minister of Goa? मनोहर पारेकर. Sure. Yes. Sure. Yes. खंयच्या पार्टीचो गो तो? BJP. Full form of BJP. भारतीय जनता पार्टी. President of India? प्रायम मोदी आमगेलो. आणि प्रायम मिनिस्टर कोण? प्रायम मिनिस्टर एक मिनिट आं. प्रायम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट कोण? आणि प्रेसिडेंट ओके, आमच्या गोंयान कितले जिल्ला आसा? 2 आनी डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट्स 4. नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा 2 डिस्ट्रिक्ट आसा. आनी जिल्ला? जिल्हा आनी डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार सेम आय गेस. इंडियेचो वायस प्रेसिडेंट कोण? मोहम्मद अहमद अन्सारी. नो चेंज जालें दिसता. खबर ना. वायस प्रेसिडेंट. आमच्या गोंयान कितले जिल्ला आसा? 12. जिल्ला 2. 2. आनी डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट 2. आनी जिल्ला? जिल्ला 2. कन्फ्युजन मरे. Who is the president of India? गोवाक स्टेटहूड डे केन्ना मेळ्ळो गो? घटक राज्य दीस. 1961. So right now we have the second winner of this college. तुमचे नाव? प्रणाली वैद्य. Pranali, congratulations and हे prize a gift hamper by Nestle India Limited, a specially designed gift hamper from Nestle. Congratulations and you deserve it. Congratulations. Thank you. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. ओके, म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी एन्जॉय केला आसतले अँड खूप मजा आयली आसतली. बट एक प्रँक नेक्स्ट सेगमेंटान तुमच्या खातीर घेवन येता जो खूप सिंपल आसा बट एन्जॉय करतले तुमी अँड म्हाका तितलीच मजा आयली हो प्रँक करता आसतना. सो लेट्स एन्जॉय द प्रँक अँड एन्जॉय. गोवा में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा मतलब? बराबर बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा मतलब कैसा लग रहा है? बोलिए आप बोलिए. अच्छा लग. गोवा का जगह अच्छा लग रहा है बहुत. गोवा में और क्या अच्छा लगा गोवा में? गोवा में सब कुछ अच्छा लग रहा है. सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ कैसा अच्छा लग रहा है मतलब और क्या? हाँ, कहाँ से? उड़ीसा से? उड़ीसा से आप? उड़ीसा में क्या क्या अच्छा? उड़ीसा में इतना अच्छा. क्या क्या अच्छा है उड़ीसा में? इतना अच्छा. इतना अच्छा नहीं है. और क्या है? और कुछ नहीं. हाँ, और कुछ नहीं बस. अच्छा एक काम करो, ऐसे हाथ ऊपर करके एक बार बोलो ये गोवा अच्छा है बोल करके. मैं तो नहीं बोल सकता. नहीं, आप हाथ ऊपर करके गोवा अगर अच्छा लग रहा है तो हाथ दोनों ऊपर करके बोलिए. गोवा अच्छा लग रहा है. दोनों हाथ अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा? बहुत अच्छा लग रहा है. तो क्या अच्छा लगा? मेरा नहीं नहीं गोवा कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा. और बस क्या क्या देखा गोवा में? बहुत ब्रिज देखा. वास्को कलंगूर. वास्को देखा और कोलवा. देखा. सब कुछ अच्छा ही. और बस मडगांव कलंगूर ये सब देखा. बाकी सब अच्छा ही है. और बस और क्या देखा? और कुछ नहीं बस. आप कहाँ से? कोलकाता से. कोलकाता से. अच्छा और कोलकाता से आए कितने दिन हो गए अभी? अभी 2 साल हो गया है वो. 2 साल हो गए. हाँ. 2 साल में क्या काम करते हैं यहाँ पे? अभी होटल में जॉब करता हूँ. जॉब करते हो होटल हाँ. में? और बस और कुछ अरे यार कुछ नहीं बस. और कुछ नहीं? नहीं बस. आप बोलिए. छोड़ दिए. हम लोग ATG से है, एनी टाइम एनीवेयर. सो आपको गोवा के बारे में कुछ बताएं.
ओके ओके 2 मिनट ओके रेडी आप बोलिए गोवा आपको कैसे लगा गोवा मेरे को गोवा बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो बहुत अच्छा गोवा हुआ हाँ घूमने को मिला और कॉलेज में एडमिशन हुआ पढ़ने को मिला हाँ और बोलिए बहुत अच्छा हुआ और बीच में गए घूमने हाँ और बोलिए आप बोलिए नहीं आप बोलिए बोलिए आप बोलिए when the first जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा एक सॉरी हाँ आप जब पहली बार आए तो क्या लगा था गोवा मुझे लगा मैंने घूमा जब बीच में हाँ घूमने को मिला हाँ और जी और ये पढ़ने को मिला आपको जी क्या क्या पढ़ा आप मैं कॉलेज में पढ़ा आप हाँ कॉलेज में और क्या पढ़ा सॉरी अब बोलिए और बोलिए ना आप और क्या आप कहाँ से मैं बिहार से हूँ बिहार से अच्छा गोवा लग रहा है आपको गोवा में सब अच्छा है सब आपको क्या बहुत पसंद आया मेरे को गोवा में पढ़ाई पसंद है यहाँ इंग्लिश है ये इस तरफ खड़े रुके यहाँ का पढ़ाई पसंद है यहाँ पढ़ाई पसंद है आपको और क्या पसंद है बोलिए आपको गोवा आए कितने साल हो गए 9 साल हो गया 9 साल हो गए और गोवा आपको कैसा लगा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और कैसा और बोलिए गोवा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा गोवा में अच्छा मेरे को क्या लगा मैंने ऐसा कुछ अच्छा जैसा सिटी अच्छा है सिटी और क्या अच्छा है और सब कुछ अच्छा है इधर अच्छा और क्या प्लेस अच्छा है प्लेस अच्छा है और आप बोलिए हम लोग अच्छे से रिपीट कर रहे हैं बोलिए और गोवा में सब कुछ मैंने थोड़ा अच्छा सिटी अच्छा है और क्या और गोवा में टूरिस्ट लोग आते हैं और ऐसे अच्छा है मैं कलकत्ता का हूँ कलकत्ता से कलकत्ता में क्या अच्छा है कोलकाता में ऐसे दिखने के लिए अच्छा है जैसा सिटी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है और क्या है और क्या अच्छा है मुंह पे क्या लगा रहा है यार अरे ऐसे ही लेते हैं ना ऐसे तो थोड़ी होता है ऐसे ही होता है हमारा क्रिएटिव चैनल है क्रिएटिविटी देखा है नहीं ऐसा नहीं देखा नहीं अरे क्रिएटिविटी अच्छा है ऐसा ही निकलता है ओके ठीक है आपने अनुराग कश्यप का मूवी देखा उसमें क्रिएटिविटी होता है हाँ होता है कहाँ से कैमरा निकालते हैं हम लोग 2 इंच से ही निकाल रहे हैं अच्छा नहीं वो अच्छा है इसके वजह से साउंड भी अच्छा आएगा देखो साउंड भी अच्छा आएगा देखो अभी बोलो और क्या बोलेगा गोवा पसंद है या कोलकाता पसंद है गोवा पसंद है आप यहीं पे रहना पसंद करोगे हाँ यहीं पे अच्छा ओके थँक्यू ओके दॅट्स इट ह्या विकासो ह्या आठवड्याची ही युवापंथी तुमच्या खातीर एंड जर तुमकां कितें सजेशन्स दिवपाक जाय कितें सांगपाक जाय जाल्यार आमची एक पेज आसा फेसबुकाचेर युवापंथी विथ सचिन ह्या पेजीचेर चल एंड यू कॅन मॅसेज मी इनबॉक्स मी युअर कमेंट्स युअर व्यूज और जे कितें तुका सांगपाक जाय तें म्हाका थंयसर सांगपाक शकता और मेल मी ऑन features@prudentmedia.in हाजेर चल एंड हाजेर म्हाका मेल करपाक शकता तूं ह्या ईमेल आयडीचेर सो ही आशिल्ली युवापंथी ह्या विकाची नेक्स्ट विकाक आमी परतून एक फावट तुमच्या फुड्यान येतले एक नवी कॉलेज घेवन एक नवीन क्वेश्चन काय घेवन नवीन प्रँक्स और नवीन गेम्स घेवन तुमच्या मुखार येतले नेक्स्ट विकाक आसतले आमच्या कडेन GPP म्हळ्यार गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजी हांगासरली कॉलेज एंड काय सुंदरशे क्वेश्चन तांकां विचारले एंड खूब मजा मस्ती जाल्ली सगळी तुमकां पळोवपाक मेळटली सो टील देन टाटा बाय बाय टेक केअर आनी कितें टेक केअर येस